तुमकां सगल्यांक देव बरी सांज जावं येता आनी माय मोगाचो येवकार ह्या मिसा बलिदानांत वांटो घेवच्याक आमची सगल्यांची इंतेसांवां ह्या वेदी मुखार धरून हे मिसाचे सुरवात करुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. मोगाळ भावा भयणीनो, आयच्या मिसाचो विशय जिवीत नवसोर सुम्याची वाट तयार करात. पातकां वरवीं आमी देवातावन पयस वेतांव देखून आमच्या जिवितांत नवसोरणी करूंक देव आमकां आपयता आनी उपाय दिता. ही नवसोरणी करूंक संस्कार, देवाचें उतर आनी सुमोट देवान आमकां दिल्या. भाग्योन फ्रांसीस शावेराचें जिवीत आमकां हे नवसोरणेचे वाटेर स्फूर्ती दिता. देवाक मानता तसलें आमचें जिवीत करूंक आमकां कृपा आनी बळ ह्या मिसान मागुया. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आयज इग्रोज मात खुर्साचो बागीबोन जुवांव याज्ञीक आनी तोम्स शास्त्री हाचो उगडास कोत्ता. आपणाच्या जिवितांत खुर्साक ताणें वेंग मारलो आनी जिविताची नवसोरणी ताणें आपणाच्या जिवितांत केली. आमी जेन्ना ह्या वेदी मुखार जोमलोली आसांव, बागीबोन फ्रांसीस शावेराक मान दिवं. बागीबोन फ्रांसीस शावेरान आपणाच्याय जिवितांत खुर्साक वेंग मारलो आनी आपणाची जिविताची नवसोरणी करून दुसऱ्यांक जिविताची नवसोरणी करूंक ताणें आपयलें. आमच्या जिवितांत खुबशे पावटी खुरीस आमच्या जिवितांत येतात. खुबशे पावटी आमकां जाय तें सोंसूंक पडटा. पूण जेन्ना आमी ह्या खुर्साक जेजू सांगाता वेंग मारता, आमी आमच्या जिवीत नवसोरता. तर ह्या वेळार जितलेय पावटी आमी चुकल्या, आमी वायट वाटेर गेल्या, आमी एकामेकाचो मोग करूंक ना, आमच्या जिविताची नवसोरणी करूंक ना, आमी देवाचे आनी एकामेकाचें बोगसोणें मागुया. आनी सगलीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मोनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत भाग्योत सदांच सांकवार मारये सगल्या देवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवाला विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासनाच्या जिविताक पावूं.
प्रार्थूया. बापा, तुझ्या बागीबोन सुवावाक तुझ्या याज्ञिकाक जेजूच्या मोगान पिसो केलोय. त्या मोगान तो खुर्सार वेंग मारूं आनी आपणाकूच सोपूर्णायेन त्याग करूंक पावलो. खुर्सार मारलोल्या जेजूचो सदांच विश्वासीपणान पाटलाव करून तुजे मोहिमेन तुका सासनाक मुखामुखी पळोवचे बाग ताका फावो जावं. आमच्या सुमयाच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव जियेतान राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक सिराकाच्या पुस्तका वेलें वाचप. उज्या सारको एलिजा प्रवादी उठलो, आकत्या सारकीं ताचीं उतरां. ताणेंच तांकां भूक हाडली आनी कोरादोन तांचो भस्म केलो. देवाच्या नांवान ताणें स्वर्ग बंद दवरलो. तशेंच 3 पावटी वयर तावन उजो देंवयलो. एलिजा, तुज्या विस्मितांनी तूं कितलो मोहिमेवंत. तुजे भाशेन आनी कोणाच्यान बोडाय दाखोवंक जायत. उज्याच्या गोड्याचे गाडयेन उज्याच्या भोंवऱ्यान तुका वयर व्हेलो. देवाची शिरोन पडचे आदींच ती पालोवच्याक आपल्या भुरग्या वाटेन आवय बापायचीं काळजां ओडून व्हरच्याक आनी जाकोबाचीं कुळां नव्यान स्थापच्याक तुका नेमलोल्या काळार तयार केलोलो म्हूण बरयलोलें आसलें. तुका देखला आनी तुजी इश्टागत जोडून मरून गेल्यांत ती सोगलीं सुभागी. देवाचें उतोरें. देवाचें उतर आमच्या कानार सादलां. ताका आमचो जबाब एपोरी. तुज्या मुखामोलाचो पोरजोळ आमचेर पडूं दी सर्वेस्परा. सोगलीं म्हणया, तुज्या मुखामोलाचो पोरजोळ आमचेर पडूं दी सर्वेस्परा. तूं इस्रायलाचो गोवली तर आयक आमकां. तुज्या मुखामोलाचो पोरजोळ फांकूय. तुजें बोल उक्तेपणी दाखय. आमचो जबाब, तुजें मुखामोलाचो पोरजोळ आमचेर पडूं दी सर्वेस्परा. दोलबारांच्या सर्वेस्परा, आमी प्रार्थून मागतांव, आमचेशी परतून ये. स्वर्गांतान नोदोर मार. हे तुजे दाक वेलीक कितें जालां तें पळोवंक ये. तुज्या उजव्या हातान लायलोली दाक वेलीक बाळगून सांबाळ. आमचो जबाब, तुज्या मुखामोलाचो पोरजोळ आमचेर पडूं दी सर्वेस्परा. तुज्या उजव्याक बसयलोल्या पुरुशांचेर, तुवें बोलीस केल्ल्या मनशांचेर सदांच तुजो हात दवर आनी कदींच तुजे सरशिल्लीं आमी कोड सोरूंक वेचिनाव. आमकां नव्यान जीव दी आनी तुजें नांव आमी वाखाणटल्यांव. आमचो जबाब, तुज्या मुखामोलाचो पोरजोळ आमचेर पडूं दी सर्वेस्परा. शुभ वर्तमानाक सगळीं उबी रावुया. Sorvesporak soy soy, sorvesporak soy soy, sorvesporak soy soy, sorvesporak soy soy, sorvesporak soy soy. Jezu tuji utra, kalzanco sontos. Jezu tuji utra, dolianco uzva.
Sorves porak soy soy, sorves porak soy soy. Sorves porak soy soy, sorves porak soy soy, sorves porak soy soy. Sorves por तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोय आसूं. माथेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान दोंगरा वेल्यान देंवून येता आसतना शिसांनी जेजू कडेन अशें विचारलें, एलायजा पयलो येवंक जाय अशें धर्मशास्त्री कित्याक म्हणटात? ताणें जाप दिली, एलायजा येतलो खरो आनी सगले थाऱ्यार घालतलो, पूण एलायजा आयलो म्हूण हांव तुमकां सांगता. आनी तांणी ताका वळखलो ना आनी आपणाक जाय तशें ताका केलें. तेच परी मनशाच्या पुतानूय तांच्या हातांतलें सोंसचें आसा. तेन्ना स्नानदातार जुवां विशीं तो उलयतालो म्हूण शिसांक समजलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या बाबणीनो, आयज आमी सगलीं हांगासर ह्या पवित्र जाग्यार जमल्या आनी आयचो विशय आमकां उलो मारता आमचें जिवीत नवसुणायक हाडूंक आनी स्वर्वेस्पराची वाट आमी तयार करूंक. खेरीत भाशेन ह्या आदवेंत कालान जेन्ना आमी हाजीर आसा हो विशय आमकां सारकोच लागू जाता आनी उलो मारता आमी आमचें जिवीत नवसुणायेन हाडून आमच्या जिवितान जाता तितलें बरें करून सर्वेस्पराक भाग्योन फ्रांसीस शावेरा भाशेन मोहिमा दिवंक. प्रितीच्या बाबडीनो एक ल्हानसो भुरगो आसलो आनी हो ल्हानसो भुरगो वर्ल्ड्स फास्टस्ट मॅन जावंक सोदतालो. ताका लागून एका रनिंग ट्रॅकार तो वेता. ते ट्रॅक जे आमी धांवता ताचेर वेता ते मेजर करता आनी म्हणटा म्हाका हे ट्रॅक 30 पावलांनी कॉन्कर करूंक जाय. जेन्ना हांव 30 पावलां व्हडलीं व्हडलीं पावलां मारता तेन्ना हांवें हे ट्रॅक कॉन्कर करून वर्ल्ड्स फास्टस्ट मॅन जावंक येता. अशें तो प्रयत्न करीत रावता. प्रयत्न करता करता ताचो कोच ताच्या लागीं पावता आनी म्हणटा हें तूं कितें करताय? तो भुरगो त्या कोचाक म्हणटा हांव व्हडलीं पावलां मारतां. जेन्ना हांव व्हडलीं पावलां मारतलो हांव बेगीन म्हजी क्रॉसींग लायन थंयसर हांव पावतलो. तेन्ना तो कोच ताका म्हणटा म्हज्या सुपुल्ल्या भुरग्या अशें न्हय. ही जेन्ना तूं एक व्हडलें पावल मारता तुवें तेन्नाच आपल्याच वस्तूंक ही 2 धाकटीं पावलां मारून आनी फास्ट वचूं येता. आनी तेंच त्या भुरग्यान आपल्या जिवितान घेतलें आनी एक दीस वर्ल्ड्स फास्टस्ट मॅन तो जावंक पावलो. प्रितीच्या भावा भयणीनो, आयचो विशय जिवीत न्हवसरून सोम्याची वाट तयार करुया. आमी आमच्या जिवितान आमी पळयलें जाल्यार जायत्यो व्हडल्यो पावलां आमी मारता. आमकां बेगीनूच कितें एचीव करूंक जाय आसता वो कितें आमच्या जिवितान घेवंक जाय आसता आनी ताकाच लागून आमी जाता तितल्या बेगीन तें काम जाता तशें करूंक आमी वावुरता. आनी तेंच काम आयच्या आमच्या मोगाच्या गोंयच्या सायबान सांत फ्रांसीस शावेरानूय तशेंच केलोलें. तो एक बुदवंत मनीस जावन आसलो. व्हडल्या घोराब्यान ताचो जल्म जालोलो. ताका आख्खो हो संवसार आपल्या शिकण्यान जें शिकप तो करता तातूंत तो जिखूंक सोदतालो. पूण जेन्ना ताका इनासियस लॉयला शिडकायता आनी म्हणटा मनशा कितें जातलो
तुजो आत्मो जिखून तुवें सगलो संवसार आनी विबाळ्ळो तुजो आत्मो. तेन्ना मोगाच्या भाव भयणीनो, जी व्हडली पावलां तो मारूंक सोदतालो आपल्या जिवितान, व्हडलें व्हडपण तो जिखूंक सोदतालो तो सोडून दिता आनी धाकटी पावलां जेजूच्या मोळ्यांत तो मारूंक सुरवात करता. आनी तेंच करून आयज ताचो परिणाम आमी पळयता. आयज ह्या पवित्र जाग्यार आमी जमल्या. सो कशे भाशेन आमी धाकटी पावलां मारून आमच्या जिवितान नवसोडणी आमी हाडूंक जाता काय? जायते सांत भक्त आसात फिरगोजेंत आनी आख्या कातोलीक आमच्या धर्मांत. आनी आयज आमी खुर्साचो जुवांवाची परब मनयता. जेन्ना हो खुर्साचो जुवांव ताका बोणकोनीन घातलेलो तेन्ना पासून ताणें आपल्याच्या ल्हानपणान आपल्या शिडूकायेन ताणें जायतीं कांतारां जायती पोयम्स बरयल्यो आनी त्या पोयम्साचो आजून पासून वालोर आमी करता. जायते देवाच्या आसनान ताणें हें बूक बरयलें तें आयज पासून आमी वाचता आनी ताची शिकवण आमी मोगाच्या भाव भयणीनो घेता. सो कशे भाशेन आमी आमचे नवसोडणेचे जिवितांत धाकटी पावलां मारून आमी संवसारीक जिवीत सोडून न्हय, संवसारीक जिवीत सांगाताक घेवन नवसोडण्याचें जिवीत आमी वेंग मारून आमी व्हडली आमी संवसाराची वाट तयार करूंक जाता काय? 3 संदेश मोगाच्या भाव भयणीनो तुमच्या मुखार हांव दवरतां. पयलो संदेश जावन आसा, जेन्ना आमी व्हडली पावलां मारूंक वेतात तेन्ना धाकटी दोनूय पावलां मारची. केन्नाय एग्जाम्पल दिवन सांगता. जेन्ना आमी थोड्या पावट आमी रावता, आदवेंताचो काळ ह्या वर्सा आयलो, परतून आदवेंताचो काळ फुडल्या वर्सा येतलो, हांव तेन्ना म्हजें जिवीत नवसोडणीक हाडटलो ओ हाडटली ना, हांव रावतलो. आतां हांव तोंडोच आसा, म्हाका जायते आनीक जिवीत आसा मुखार. जेन्ना हांव जाणटे पिरायेर पावतलो तेन्ना म्हजें जिवीत हांव नवसोदतलो. अशें आमी जायते फावटी मोगाच्या भाव भयणीनो चिंता. आमच्या मनांत आमच्या काळजांनी आमी चिंता. पूण केन्ना तो दीस येतलो जेन्ना देव आमकां आपयतलो आनी म्हणटलो तुमचो वेळ लागीं पावला म्हणून, तेंच आमी उगडास धरूंक जाय. ताका लागून धाकटी 2 पावलां मारूंक आमी ह्याच दिसा सांत फ्रांसीस शावेराच्या थंयसर रेलिकाक वचोन उमो घेवन आमी बोरी जातले अशेंच रावचें न्हय. तें एक व्हडलें भाग आमकां. पूण सदांच जे बारीक वावर आमी करता, सदांच आमच्या जिवितांत जे धाकटी कामां आमी करता ती बरे तरेन करून आनी ती करता आसतना देवाक महिमा दिवन करून आमी आमची धाकटी पावलां मारूंक जाता. हे पयलो संदेश. दुसरो संदेश, जेन्ना आमी ही पावलां मारता तेन्ना आमी ती भावार्थान मारूंक. भाग्योन फ्रांसीस शावेर ताका व्हडल्या व्हडल्या देशांनी तो आपलें प्रवचन करूंक वचूंक ना, पूण धाकट्या देशांनी इंडियेक हांगासर आनी दुसऱ्या देशांत तो गेलो आनी हांगा कोणूच क्रिस्तांव नासलो तेन्ना. तरी पडून धाकटे धाकटे सदांच जिवितान जेजूक दुसऱ्यांक दिवंक तो वावुरलो आनी धाकटी पावलां भावार्थान ताणें मारली. होच भावार्थ आयज आमी पळयता आनी ताकाच ह्याच भावार्थाक लागून तो जायते क्रिस्तांव मोगाच्या भाव भयणीनो करूंक पावलो. सो दुसरो संदेश जावन आसा, जेन्ना आमी आमच्या जिवितान हो थोडी धाकटी पावलां मारता तेन्ना भावार्थान ती मारची. आनी तिसरो संदेश जावन आसा, ही जेजूची वाट तयार करता आसतना, ताची वाट तयार करता आसतना ही पावलां आमी मारता ती सोंपी जावची ना. खुर्साचो जुवांव जेन्ना तो नवसोडणी कार्मलायट संस्थेन तो नवसोडणी हाडूंक सोदतालो तेन्ना जायते फावटी ताचेच पाद्री ताका नपयत करताले. जायते फावटी ताका किकोन करताले आनी ताका बोणकोणीन ते घालताले आनी म्हणटाले तूं जावन आसा पिसो. मोगाच्या भाव भयणीनो, जेन्ना आमी नवसोडणेचें जिवीत आमी चलता तें सोंपें न्हय. जेन्ना आमी नवसोडणेच्या जिवितांत चलतले जायते खुरीस तुमच्या हातांनी, तुमच्या मोनांनी, तुमच्या काळजांनी, तुमच्या जिवितांत येतले. जेन्ना आमी साकिस्तीन आतां पाद्री भायर सरता, साकिस्तीन एक धाकटूसो फोटो आसा. त्या फोटवार सांत फ्रांसीस शावेर आपणाक आनीक
खुरीस दी म्हणून मागता. देवा लागीं आनीक खुरीस दी म्हणून मागता. मोगाच्या भाव भयणीनो, नवसोणेचें जिवीत आमी जियेताव तेन्ना जायते खुरीस आमच्या काळजान आनी मनांत आमच्या जिवितांत येतोले. ताका आमी वेंग मारूंक जाय. ती आमी ताका वेंग मारले म्हणटोच नवसोणेचें जिवीत आनीक कठीण आमकां जातोलें. पूण जेन्ना आमी देवाच्या भावार्थांत हें जिवीत चलताव, हीच नवसोणेची वाट देवाचे येवजणे प्रमाणे जातोलें. हेंच आमच्या जिवितांत जाल्या पुरो म्हूण. आनी भाग्योन फ्रांसीस शावेरा भशेन आमी आमच्या जिवितांत धाकटी पावलां मारून नवसोणेचें जिवीत चलून तशेंच कुर्साक वेंग मारून एक बरो स्वर्गार वचपाचो रस्तो तयार केल्या पुरो म्हूण ह्या मिसा भेटेंतल्यान आमी मागुया. आमी सोगलीं उबी रावया. जेजून म्हटलां, मागात आनी तुमकां मेळटोलें. ह्या वेळार आमच्यो थोड्यो गोरसो आमी बापा मुखार उबारुया. आमच्या प्रोवीत सोबेच्या वडिलांनी देवान आपणाक मागल्यात म्हूण वळखून घेवंक आनी जिविताच्या देखींतल्यान दुसऱ्याक नमुने जावंक बापा लागीं मागुया. तुझ्या नावान बाबा हे मागणे कोता तुका. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी आपलेपणाचें जिवीत सोडून आनी भेदभाव करिनासतना सगल्याच्या बरेपणा पासत वावरूंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नावान बापा हे मागणे कोता तुका. भाग्यवान फ्रांस शावेरा पोरी आमी आमचें जिवीत नवसरूंक आनी उर्बेन शुभ वर्तमानाच्या परगोटणार जावंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नावान बापा हे मागणे कोता तुका. ह्या क्रिस्त येण्याच्या काळांत जेजूच्या येण्याक आमी तयारी कोत्ता आसतना आमच्या ओत्मीक तयारेक आमी अदीक म्हत्व दिवंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नावान बापा हे मागणे कोता तुका. भोव मोगाळ बापा, ह्यो थोड्यो गोरसो आमी तुजे मुखार उबारल्यात. जायती मागणी आमच्या काळजांनी आसात. ती तूं स्विकार कोर म्हूण आमी मागताव आनी सान फ्रांसीस शावेराच्या मोजोतीन आमकां फावो कोर म्हूण आमी मागताव. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. देणी आमची भेटोवंक हाडटा. आमची काळजां तातूंत घालता. आमची मनां तुका अर्पीत जावं. स्विकार कर म्हूण प्रार्थून मागता. Zoro somor pita. Am ce sugdu
भेटोयता मानून घेवून विनोद करता. म्हज्या भयणी भावानो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानातान मेळवीन आमच्या आनी पयर सभेच्या आदाराक सुरेस्पोर मानून घेवन. प्रार्थुया. कोणवाड्या बापा, बागीबोन जुवांवाचो उगडास करून कुर्सार जेजून भेटयलोल्या बलिदानाच्या समोरमनान आमी आतां भक्तीन वांटो घेता. तर जेजूक एकवटोन तुजे कुशे पोरमोणे कुर्सायलेले आमचें जिवीत दिसपोटी तुका मोगान भेटूंक ह्या बलिदानांतली आमकां गोटाय मेळूं. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं सुर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सोरेस्परा ताय उबारता. सर्वेस्परा आमच्या देवाक तीन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सर्वकाली आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशापण घेवन पयले पावटी आमचे मोदे आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विल्लें येवजण पूर्ण केलें आनी सासनीक तारोणाऱ्याचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं धीर धरून आतां आमी आशेतांव तें तुवें बासायलोलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सोल दोलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. संसार बोल्या तुझ्या वैभवान उंचोगी तुका जोयजो सर्वेस्पराचे नावी येता ताका उंचोगी तुका जोयजो. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत. आपलेच कोश्ट मरोन सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रोगोत. पातकाचे बोगसणे मेलच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत ते वारोवतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaco good porco juya. Jesu ami ołokata, ani ekazitle bieta, ditle bałty tu wojwowan Jesu, ami tudzie
बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भोक्तीपणीन उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्या देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परां, आखी प्रितीमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेंत बापाक, फिलीप नेरी आमच्या गवडी बापाक, सिंबिया आमच्या आदारी गवड्याक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान आवाडय. पुनर्जीवनपणाचो बोलवसो धरून मेल्यात ते आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां ज्येश्ठागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोसडीत मुखामोड पडोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाचे माय सांगाती बागेवन दोन दुतांक आनी सोर काडी तुका मानवल्या त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासण्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सुरपोद्वेदार बापा, सुरबोंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सोडवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणेच शिकयलोले प्रार्थोन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो प्रायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरमाश्यान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदव्यान मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. शांती पासत खेरीत भाशेन मागुया. आमच्या सोण एकल्याच्या काळजांनी, आमच्या फामिलींनी, आमच्या देशांत, आख्या संवसारांत. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे पोरमोणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटांत सांबाळ, जो जियेतान राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेरे संवसाराचे पाप काडटले आमचे काकलूट कर. देवाचे शिडे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. हो जावन आसा जेजू, होच जेजू आमकां जोण एकल्याक आपयता आमचें जिवीत नवसरूंक आनी ताच्या आदारांक कुर्साक वेंग मारूंक. ताच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगलीं सुभागी. पावना पूण तुज्या एका सुत्रा म्हाका भलायकी मेळटली. कातोलीक धर्मान जाणें बावतिजमाचो संस्कार घेतला, फकत ताणीच कोमयाव घेवचे आनी दोनूय बाजून एकामेकाक फुडो करून उबी रावन कोमयाव घेवचो. While we greatly appreciate the presence of members of other faiths at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisle to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. कातोलीक धर्मामध्ये जाणें बावतिस्म संस्कार घेतलेले आहे ताणीच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बैप्टिज्म संस्कार ग्रहण किया है
वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए। Jesu आमच्या काळजात रावून ये, आमच्या काळजात रावून ये. बाबा कडसून देवून आयलो, आमचे सारको मनीस जालो. सासनाम तुझे येवजोड जाले, आमचे मोरे बिलार कोचे. सोम्या जेजू ये, आमच्या काळजात रावून ये, आमच्या काळजात रावून ये. Jesu आमच्या काळजात रावून ये, आमच्या काळजात रावून ये. मनशा सोयबान कालतो जालो, साकरा रूपान दिश्टी बोलो. आमची पातकां काडून उडयता, शांती तुजी आमकां वाटा. सोम्या जेजू आमच्या काळजात रावून ये, आमच्या काळजात रावून ये. जेजू आमच्या काळजांत येयला आनी आपले कुरपेन तो आमकां बोधता. तर ह्या वेळार आमचे दोळे धांपूया आनी ओगेपणान ताका आमी दिनवासूया. सगळीं उबी रावया. देवा आमच्या बापा, बागीवोन सुवावाच्या जिवितांत विचित्र उजवाडात खुर्साचो गूट तुवें आमकां ओळखूंक दिलोय. ताचो उगडास करून खुर्साच्या बलिदानाच्या ह्या जेवणांत आमी वांटो घेतला. त्या वरवीं आमचो खुरीस उखलून घेवन जेजूचो पाटलाव सोडिना जावंक आमकां घोटाय दी. आनी खुर्सार जेजून जोडलोले सोर मनशाचे सोडवणीची वळख आमचे भोंवतणेच्या मनशांक दिवंक आमकां उमेदीन भर. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सगळीं बसुया. आयज मिसाची भेट सोमरोमल्या पाद्री मिनॉय डिसोसा ताका प्रवचन केल्ल्या फादर क्रॅन्स्टन वास आनी रायच्या फिरगोजकारांक तशेंच सो बलिदानान वांटो घेतोल्यांक आमचे दिनवास. तशेंच गायन पंगडाक आमचे दिनवास. ह्या दिसांनी मिसाचो वेळ हे पोरी सकाळीं 6, 7:15, 8:30, 9:45 आनी 11 वरांचेर आनी सांजे 3:30, 5 आनी 6:15. 6:15चे मीस इंग्लीश भाशेन. कुमसाराचे पेंडोल तुमचे दावे वाटेन आसा. कुमसाराचो वेळ सकाळचे 5:30 ते दनपारां 12 पर्यंत आनी सांजे 3 ते 6 पर्यंत. तशेंच
तुमचे उजवे वाटेन आमचो कावन्सिलींग सेंटर आसा. 2 दिसा कावन्सिलिंगाचो वेळ सकाळी 8:30 ते 12:30 आनी सांजचे 3:30 ते 5:30 पर्यंत. तशेंच आतांच्या 6:15 मिसान बिशप आग्नेलो ग्राशियस एपोस्टॉलीक एडमिनिस्ट्रेटर जलंधर डायसिस हाचेर येजमानपण चलयतलो. फाल्यां क्रिस्त येण्याचो 3रो आयतार फाल्यां दनपारां 12:15 मलयालम भाशेन मीस आसतलें. देर वील बी मास इन मलयालम एट 12:15 PM. तशेंच वेस्ट आफ्रिकाचे 2 बिस्प फाल्यां 6:15 मिसाचेर इंग्लीश मिसाचेर येजमानपण चलयतले. ह्या दिसांनी एक्सपोजिशनाच्या मिसाक वापरतल्या सेवा धर्माच्यो पुस्तिका कोणाकूय जाय जाल्यार आमच्या बासिलिकेच्या लिटर्जी डेस्का फाटल्यान ओ बासिलिकेच्या कंट्रोल रुमांत तावन तुमी त्यो घेवच्यो. ताचें मोल फकत 20 रुपया. आशिर्वाद घेवंक सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात आमचे जिवीत नवसरूंक क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचें व्हड उपकार. बागयोन फ्रांसीस शावेराक मागणें सगळीं बरोबर म्हणया. बागयोन फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळी सगळें लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव सोडून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनवती मागता. जोण एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनवतीन ते शाती पावोय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवें बापाक वाकणटा. आमेन. Shavera, Waragura, Radni Samcha Mogan, Lastonia, Nesauga.